हे सगळे पळयल्या उपरांत कांय प्रस्न उपरासतात. सीबीआयन हे निवेदन इतले दीस कित्याक लिपोवन दवरले? ह्या प्रकरणाची चवकशी इतले सुशेगाद कित्याक चल्ल्या? लकी फार्म हाऊसाचे निवेदन उक्ते जाल्ल्यान आतां तरी सीबीआय चवकशेक नेट लायत. ही ड्रग्स कसली केस आनी कितें म्हणून हें ना. बेश्टेच हें जे राजकीय जे आसा पॉलिटिकल पार्टी माझी विरोधक जे आसात त्या विरोधकांनी ही खूब चळवळ सुरू केल्ली. हवेचो हें करून ही केस बेश्टीच अननेसेसरी एक हे मिडियाचेर क्रिएट केल्ले आसा. हेतून कांय तथ्य ना. जेन्ना सीबीआय इन्क्वायरी दिल्ले आसा तेन्ना केस जेन्ना बाकीचे लोक हितून लुडबुडपणे कित्याक करतात? ती लकी फार्म हाऊस कितें तरी ते लकी 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 ती कोण ती कोणेच आमी पळोवना आनी रॉयनूय पळोवना. कोणें स्टेटमेंट खंय येतला आनी कोण व्यक्ती ती आतां कळटलें कशें कळटलें? ती व्यक्ती तीच व्यक्ती म्हणून केन्ना सिद्ध जातलें? ती व्यक्ती जेन्ना हांगा येवन ज्या मनशाक आयडेंटिफाय करतली त्या तिका येवन आयडेंटिफाय करून अमकोच मनीस तो आनी होच तो हें करता म्हणून तेन्ना तें सिद्ध जातलें. म्हण तिका हाडूनय सीबीआय आनी त्या वेळेस तुम्ही पासीस करात आनी गडबड करपाची गरज ना. दुसऱ्याचे नांव बदनाम करपाचे प्रयत्न हे विरोधकांनी केल्ले आसा. हे मुद्दम तितून काँग्रेसीचे आसूं शकता आनी ऑपोजिशन बीजेपी आसूं शकता. गांवकारांनू जायात जागे डॉक्युमेंट जे प्रुडंटाच्या हातांत लागल्यात ते खरे अशें म्हणून प्रुडंटान पयर कन्फर्म केलें. प्रुडंटान सांगलें की आमी सगळें तें तपासून पळयलां, हे डॉक्युमेंट खरे. रॉय नायक, रवी नायक तांचे वकील बी त्या फट म्हणू. आतां हें खरें कित्याक तर भारताचो दुतावास जो आसा, एम्बसी आसा स्विडनाक, तांणी हाजे म्हणजे लकी फार्म हावसान जी जबानी दिल्ली पोलिसांक ताजे ट्रान्सलेशन करून घेतला, ताजो अणकार करून घेतला आनी थंयच्या सेक्रेटरीन ताजेर सही मारल्या. ती सही मारून तो भारतांत सीबीआयक धाडला आनी सीबीआयत जेन्ना पावला तेन्ना ताजेर सीबीआयत पावलो म्हणून सीबीआयचो छाप आसा आनी तारीख आसा. तर इतलें आसतना हो डॉक्युमेंट जो आसा तो फट कशें म्हणटले? आनी हांगच्या सीबीआयन सांगलें की हय बाबा, प्रुडंटान जेन्ना तांकां डॉक्युमेंट दाखयलो तेन्ना तो खरो डॉक्युमेंट म्हणून तो फट न्हय म्हणून. तर ह्यो सगळ्यो गजाली आसात. आतां प्रश्न असो आसा की 2010 आयिल्लो डॉक्युमेंट तो आतां 2012 काबार जाली, फाल्यां परत 2013 सुरू जातली. इतलो वेळ सीबीआय कितें करता? 2 वर्सां सीबीआय त्या डॉक्युमेंटाचेर कित्याक बसून आसा? अजून ती केस फुडें कित्याक वचना? ताका 1000 कारणां आसूं येतात. पूण कर्नाटकांत आंध्रांत कितें जालां तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आंध्रांत जगन रेड्डी कादेंत आसा. कादेंत कित्याक आसा तर ताजो बापूय मुख्यमंत्री आशिल्लो राजशेखर रेड्डी. तेन्ना जगन रेड्डीन खुबशे वांकडे तिकडे हेवटेन तेवटेन मार्गान पयसो केलो असो ताजेर आरोप आसा. आनी जरी ताजी प्रॉपर्टी कमी, स्वताची प्रॉपर्टी कमी, बापायची प्रॉपर्टी कमी, तरी पुणून ताणें एक हजारांनी कोटींच्यो कंपनी ताणें आपल्या नांवार सुरू केल्यो वा आनी कोणाच्या नांवार सुरू केल्यो. पूण ताज्यो कंपनी पयशे खंयच्यान आयले? एका मनशान आंध्रा हायकोर्टाक पत्र बरयलें, ताजी केस केली की बाबा अशे पयशे इतले हाजे कडेन आयले, असली इतल्यो कंपनी हाज्यो आसात, ह्या पयशे खंयच्यान आयले ताजी चवकशी जावची. त्या बरोबर हायकोर्टान सीबीआयक सांगलें तुमी चवकशी करात. सीबीआय चवकशी सुरू केली आनी आज ती चवकशी सुरू करतकच ताजेर खुबशे आरोप घालून आज जगन रेड्डी कादेंत आसा. थोडे लोक म्हणटा हे राजकारण, काँग्रेसीक तो नाका म्हणून ताका भितर उडयला म्हणून. तें कितेंय आसूं पूण ताजे इतले कंपनी आसा पळय ती खरी गजाल. दुसरें, हालीं पयर बातमी आयली ती तुमी सगळ्यांनी वाचली जातली. कर्नाटकाचो डेप्युटी सीएम, उपमुख्यमंत्री, ताज्या घरा लोकायुक्तान धाड घाली. कितलेशे 6-7 कडेन धाडी घाल्यो आनी ताका खुबशी कॅश 10-11 लाख कितली कॅश मेळ्ळी. 2 किल भांगर, 31 किल रुपयांतले कितें 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 मेळ्ळें. म्हणटकर हें कोणें सुरू केलें? एका वकिलान लोकायुक्ताक बरयलें की हाणें खूब पयसो केला, बेकायदा पयसो केला. जाची येणावळ पळय आसा न्ही, येणावळी परस कितलेशेच हजारांनी पटींनी चड ताणें पयसो केला म्हणून ताची चवकशी करची म्हणून. त्या बरोबर ते लोकायुक्तान चवकशी सुरू केली. म्हणटकर गोंयांत आदींच सीबीआय चवकशी करता, पूण सीबीआयची चवकशी सवका चलता. कित्याक सवका चलता तें
सारकें कोणाक खबर ना, पूण हजारांनी कारणां आसूं येता. पूण हायकोर्टाचे नदरे सकयल जरी चवकशी चलत जाल्यार फास्ट जातली आनी लोकांक जर दुबाव मारता तें खरें काय फट हें रोखडेंच कळटलें. खूब वर्सां रावपाची गरज ना. म्हणून कोणेंय तरी हायकोर्टांत वचपा जाय आनी सांगपा जाय बाबा हायकोर्टान हाजेर आतां सरकार फक्त नदर दवरता ओर CBIचे वयले अधिकारी नदर दवरतात. हायकोर्टान आपले नदरे सकयल ही सगळी केस घेवची आनी CBIन चवकशी हायकोर्टाच्या नदरे सकयल ती चालू दवरची. पूण हांगा प्रश्न आसा तो फक्त गोंयकारांचे नदरेन फक्त एका केसीची न्ही, हांगा खूब शेकड्यांनी तश्यो केसी आसात. शेकड्यांनी म्हणजे कश्यो, काल पयर कोणी तरी मोटारसायकल चलयतालो पायलट म्हणून, आज ताजी व्हडली व्हडली हॉटेलां आसा, व्हडली व्हडली भाटां बेसां आसा, आकांताचो पयसो आसा, खंयच्यान आयलो सगळो, हाजी बी चवकशी जावपा जाय. काल पयर एकलो मध्यमवर्गीय तरूण, आज ताजे कडेन 20 कोटी 25 कोटी रुपया आसा अशें म्हणून तो आपले इलेक्शन फॉर्मांत बरयता, खंयचे पयशे आयले हाजी बी चवकशी जावपा जाय. अशें करून गोंयच्या राजकारण्याची, खुबश्या राजकारण्याची अशी चवकशी करपाक जाय. आमच्या अधिकाऱ्यांची चवकशी जावपा जाय. गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा कितलेशेच सरकारी नोकर क्लार्क आसतात, पूण व्हडले व्हडले पालाशी बांदतात, व्हडली व्हडली घरां, व्हडली व्हडली भाटां बेसां, हाजी बी चवकशी जावपाक जाय. म्हणटा ह्यो सगळ्यो चवकशी जातल्यो जर जायत जाल्यार लोकायुक्त बेगीन येवपाक जाय आनी लोकायुक्तान ह्यो सगळ्यो चवकश्यो सुरू करपाक जाय. फक्त फाटल्या काळाक जे भ्रश्टाचार जाला ताजेरूच करनासतना एक सुओ मोटू म्हणटात, म्हणजे आपूण जावन कोणाची कंप्लेन येनासतना आपूण जावन जी कारवाय सुरू करता तशी लोकायुक्तान कारवाय सुरू करून हे लोकांक जांकां दुबाव मारता सगळ्यांक खबर आसा कोणे पयशे गेले कोणे पयशे करूं ना ते, जाल्यार तांकां सगळ्यांची चवकशी करून तांकां सारकी जी ख्यास्त फावो जाता ती ख्यास्त दिवपाक जाय. हो जालो आमचो दुसरो विशय. गांवकारांनू जायात जागे जायात जागे. आमचो तिसरो विशय आसा आनी दुख्खाचो विशय, जे चलयेचेर बलात्कार जालो, सामुहीक बलात्कार जालो एका धांवत्या बशींत दिल्लीक. ती चली सिंगापुराक व्हेल्ली, थंय भायर पडली अशी म्हणून आतां बातमी आयल्या. तर चली भायर पडली आनी ती जिती उरिल्ली जाल्यार कसले परिस्थितींत जिती उरतली आशिल्ली हेय सगळे लोकांक खबर आसा. म्हणून एका वटेन दिसता ती भायर पडली, ती बरी जाली, सुटली म्हणून. दिल्लीत जाल्ल्या बलात्काराचो गोंयकारांनी निशेध केला. आयतारा गोंयभर जायत्यो कार्यावळी जाल्यो. एक बायल मनीस कशी चितून त्या दिल्ली शारान जे घडलां सारकें आंग सुद्दां सारकें कडकडटा आनी कावजा खूब दूख भोगली आयकोन. म्हाकाय एक चेडूं आहा, हांव चिंत्ता म्हाजें चेडूं हूंय आहा थिंगासर आमकां घडलें म्हणटच आमकां गमता कितें जालां, घडटा कशें तें आनी कितें दूख जाता पळय ती. दुसऱ्यांक जें घडटा तें आमकां गमना तो घाव. आज मैं गोवा प्रदेश की महिलाओं से कहने आई हूँ कि आप राज्यपाल से समय मांगिए और गोवा की महिलाओं के माध्यम से आप राज्यपाल के पास ज्ञापन लेकर जाइए और ये डिमांड कीजिए कि भारत की संसद का विशेष सत्र बुलाइए. अगर महिला को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी वाकई में गंभीर है तो संसद के सत्र को बुलाकर महिला को बचाने के लिए जो सार्थक कानून है उसे पास करवाइए. अगर कांग्रेस पार्टी गोवा की महिलाओं की इस निवेदन को स्वीकारती नहीं है तो ये बात पूरी जनता के सामने स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बैठकर मात्र महिलाओं के बारे में भाषण देती है, लेकिन महिला की सुरक्षा के लिए कांग्रेस की दिल्ली की सरकार गंभीर नहीं. पण मुख्य प्रश्न तो न्ही. मुख्य प्रश्न आमी समाज कितें करतात. आमच्या समाजांत अशेंच चलपाचें, बायलांचेर बलात्कार जाता, आगळीको जातात, हल्ले जातात ते अशेंच चलपाचे. ते कितें आसा पयलीं परस आतां चड जाता तो कमी जातात हो प्रश्न व्हडलोसो म्हत्वाचो न्ही. कारण पयलींच्या काळार कितें आसतालें, बलात्कार जाले जाल्यार पसून कोण बायलो त्यो पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन करनाशिल्ल्यो, भिताल्यो. अरे चलयांचेर जाल्यार मागीर तांचे कडेन लग्न कोण करतलो, हें जातलें तें जातलें अशें म्हणून सगळे ओग्गी रावताले आनी सहन करून घेताल्यो. आतां सहन करून घेना, आतां पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन करता. कारण आतां बायलो सगळे आपल्या पांयांचेर उबे रावपाक लागल्या. अर्थीक नदरेन त्यो शिकतात, नोकरी करतात, तांकां स्वतंत्र येणावळ आसता म्हणून त्यो अन्याया आड झगडपाक शकतात, तांकां शक्त आसता म्हणून सगळे त्यो कंप्लेन करतात. आनी मागीर आतां खूब चॅनल जाल्या. हिंदू भारतांत आतां 600-700 कितली तरी चॅनलां आसात. म्हणटकर
ते चॅनलांतल्यान ती सगळ्याक बातमी वता, सगळ्या देशांत पसरता आणि अशें म्हणटात की इट वेक्स अप द कॉन्शियन्स ऑफ द कंट्री म्हणून लोकांचें जें मन आसता तें संबळून वयर सरता सगळें कितें चल्लां काय म्हणून. म्हणटकर हाजें जाता कितें हातूंत राजकारणय येता. आतां राजकारण कशें आयलां, पार्लमेंटाची एक दीस खास बसका आपोवपाक जाय, हें डिस्कस करपाक आनी हाजेर तोडगो काडपाक. आनी तोडगो कितें तें सगळ्यांक खबर आसा, तें पार्लमेंटान एका दिसान बसून कांय जावपाचें ना. आनी पार्लमेंट कितें करता, पार्लमेंट जेन्ना डिस्कस करता, भासाभास करता, तेन्ना ताजे मुखार कितें तरी प्रपोजल आसपा जाय, प्रस्ताव आसपा जाय. तो प्रस्तावाचेर सगळे शब्दाचेर कीस काडून तो प्रस्ताव वायट बरो चड आसपा जाय कमी आसपा जाय हाजेर भासाभास जाता. प्रस्तावूच जायना ते कितें डिस्कस करतले तुमी. दुसरी गजाल, सरकारान आदींच एक कमिटी नेमल्या, जस्टीस वर्मा कमिटी. जस्टीस वर्मा हो सुप्रीम कोर्टाचो चीफ जस्टीस आशिल्लो, तर मुख्य न्यायाधीश ताजे हाता सकयल कमिटी नेमल्या आनी 2 जाण न्याय पंडीत ताजेर आसात आनी ते आतां अभ्यास करता बाबा हाजेर आतां फुडाराक हे कमी कशें करपाचें, आळाबंदा कसो हाडपाचो. म्हणटकर आमी कितें सजेस्ट करता की तांकां रिपोर्ट दिवनी, आमची कितें सजेशन सुचोवणी ज्यो आसा त्यो तांकां धाडपाच्यो, तांणी आपलो रिपोर्ट दिवपाचो. तो रिपोर्ट घेवन मागीर सरकारान एका दिसाची वा 2 दिसाची खासा बसका आपोवन ताजेर ताबडतोब ते कायदे पास करचे. आनी कायदे कसले पास, तर एक म्हणजे पनिशमेंट सामकी स्ट्रिक्ट जावपाक जाय. जी ख्यास्त आसा ती खूब कडक आसपाक जाय. एक 7 वर्सां दवरलो भितर 10 वर्सां दवरलो ना, ताका एक तर सारकी फाशी दिवपाक जाय, नाल्यार जन्मठेप म्हणजे लायफ. आतां लायफ आसा, लायफ सेंटेन्स आसा, पूण आतां कितें करतात ते कलेक्टराक, ते जेलाचे सुपरिटेंडंटाक अधिकार आसता की बाबा 14 वर्सां हाका जाली की तो जर बरो करून राविल्लो, ताची वागणूक जर बरी आशिल्ली जाल्यार पुरो हाका शिक्षा जाली ती अशें म्हणून 14 वर्सां उपरांत सोडून दिवपाची. तशें सोडून दिता. हांव कलेक्टर आसतना तशें खूब जाणांक सोडल्यात. हें रुटीन, म्हणजे तातूंत स्पेशल कांय ना, कितले वर्सां साकून चलत आयलां. म्हणटकर तशें आसपाक जायना. लायफ सेंटेन्स म्हणजे सावन मरो पर्यंत तूं कादेंत आसपाक जाय, अशी ताका ख्यास्त आसपाक जाय, नाल्यार फाशी दिवपाक जाय. आनी बारीक बारीक मॉलेस्टेशनां, बारीक व्हड मॉलेस्टेशनां बी आसता न्ही, ताकाय तशीच चड आसपाक जाय सारकी. म्हणजे खून केलो, खुनाक फाशी आसता, पूण एटेम्प्ट टू मर्डर, खून करपाचो प्रयत्न केल्यार ताजे की मातशी उणी फाशी, तशें सारकें हाजेर शिक्षा आसपाक जाय. दुसरी गजाल, 10, 20, 30 वर्सां केसी चलता त्यो चलपाक जायना, ताका लिमीट आसपाक जाय. एक 3 म्हयने भितर 6 म्हयन्या भितर केस काबार करून ताका शिक्षा जावपाक जाय. आनीक ती केस जशी 3 म्हयन्या भितर 6 म्हयन्या भितर जातलो ताका वेगळे कोर्ट आसपाक जाय. तांकां सारकी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसपाक जाय, बाबा 3 म्हयन्या भितर 6 म्हयन्या भितर तुमी केसी काबार करात म्हणून, तें आसपाक जाय. आनीक तिसरी गजाल म्हणजे बेलार बी सोडपाक जायना. सुप्रीम कोर्ट जें म्हणटा बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन म्हणून, ते बाकीचे कडेन ओके, पूण ह्या बाबतींत म्हणजे बलात्कार बी करता तातूंत बेलाचेर सोडपाक जायना. जेल इज द रूल जावपाक जाय. कायदो चड जेलांत घालपाचो आनी खंयी अपवाद जर आसलो जायत ताका बेलार सोडपाचो, अशें म्हणून आसपाक जाय. म्हणटकर हें पळय आसा पळय न्ही, तें लोकांनी सजेस्ट करचें वर्मा कमिशनाक. वर्मा कमिशनाक रिपोर्ट दिवचो आनी वर्मा कमिशनान रिपोर्ट दितकर मागीर पार्लमेंटाची बसका आपोवची. स्मृती इराणी गोंयांत आयली, राजनाथ सिंग गोंयांत आयलो, आनी एक खास आपोवपाक जाय, बसका आपोवपाक जाय म्हणटा ते. तातूंत थोडे राजकारणीय आसतले. राजकारण म्हणजे कितें, ते स्वाभावीक लोकशाहीत असलें राजकारण आसता, सरकाराच्यो चुको दाखोवपाच्यो आनी ताचो फायदो आपल्याक घेवपाचो, त्या प्रमाणे ते करतात. जर पूण आमकां तें पटना. जर लोकांनी समज सुचोवण्यो धाडल्यो आनी मागीर रिपोर्ट जसो आयलो, मागीर लोकसभेची बसका आपोवन ताजेर भासाभास करून चड उपयोग जातलो. हो जालो आमचो तिसरो विशय. आमचे आयचे विशय हांगाच सोंपतात. आयचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात जायत जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जाऊं दी जागे, जायात जागे, गांवकारानू जायात जागे.